सरकाराच्या मंत्र्यांमध्ये धुसफूस आता कारण थारला ओडीपीतले निर्णय घेतना मंत्री विश्वजित राणे विश्वासात घेना म्हणून मंत्री बाबुशान केल्लो आरोप। बाबुशाच्या आरोपांचेर मंत्री विश्वजित राणे म्हणटा ताचे आनी बाबुशाचे नाते खंय घुव भायले भशेन जे कितें आसा ते चर्चेन सुटावे जातले। सेगीत 10 वर्सां गोंयांत सत्तेत आशिल्ले भाजपा सरकारांतले आमदार मंत्र्यांची धुसफूस तेंगशेर पावल्या। वयल्यान सगळें सुरळीत चल्लां अशें जरी दिसलें तरी तशें भितर अजिबात ना। काँग्रेसीचे 8 आमदारांचे भाजप प्रवेशा उपरांत कासकी सावां चड वाडल्यात। आता भाजपा सरकारांतल्या दोगा ज्येष्ठ मंत्र्यां मदलो वाद उफाळून आयला। कारण थारला ते म्हळ्यार ओडीपी। ओडीपीतले निर्णय घेतना टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे कोणाकूच विश्वासात घेना। संबंधित आमदार मंत्री वांगडा बसकाय जायनात पूण ताळगांवचो सम्राट मंत्री बाबूश मोन्सेरातान खुली टिका केली। So here why it was a member was there, elected member was there. So basically if there is any objection he has got or anything whatever is happening in this thing in his constituency, basically he knows of it. So that is it. Now here what happened, PDAs have been thrown in the air. No meetings have basically been held. This is not only our PDAs. There are other two PDAs also. So this is not acceptable. We should know what is happening in our constituency. That is very clear. Over here, what has happened? Arbitrarily, these people change the zone at any given time. Now 4 years became that ODB is pending for finalization. Then what has happened? Those people who had put objection suggestions, their thing has not been heard. But out of turn, whoever has come, those change of zone has been taken into consideration. So that is not acceptable. That you cannot do arbitrarily. You cannot just tomorrow one fine day I get up from my thing and I see 300 floor basically come inside of it, and I don't even know. Being an MLA, I myself don't know what is that is. This issue basically was raised by other MLAs also. ODP is what is one, even now as far as CCP is concerned. CCP mayor or the commissioner is one of the member of the thing. He himself doesn't know what is happening in Benjamin. Files are just coming. Files are coming, bypassing basically even the chairman. Files have just been signed by the member secretary, and files are directly coming. So as far as the ODP, what we have said, we have sent the files back to the PDA, asking them under what section you have done this change of zone, because this doesn't figure in the original plan. So we at least should know what is happening. No? So TCP department confidence and कोणाकोच घेना असताना convergence करता. Arbitrarily everything has been done. Head of the TCP department is Vishwajit Rane. Sorry? Head of the TCP department is Vishwajit Rane. No? Well, see, that's what I'm trying to say. No, you are not taking anyone into confidence. We should at least, as a MLA, as a representative of the thing. Tomorrow, fine, we will go for election. Say some people will, how come you give 300 and what I'm supposed to say? I don't know what has happened. He will say you are a minister in the government and you are only telling it is a irresponsible statement from you that you are saying that you don't know what is happening. So at least we should know. That's what I'm trying to say. Let there be clarity. MLS should be taken into confidence. Let there be clarity. Let the PDAs function. That's what I'm trying to say. Yes. बाबुशान केले टिकेचेर मंत्री विश्वजित पयलीं उलोवपाक तयार नासलो। मादुपरांत मिडियान परतून विचारले उपरांत मंत्री राणेन तोंड उगडलें। मंत्री विश्वजित म्हणटा ताचे आनी बाबुशाचे नाते खंय घोव भायले सारके। तांचे मदीं जें कितें जालां तें चर्चेन सुटावे जातलें। नाही बट तुमचे काय रिप्लाय ना तेका बट अशें कितें जालां म्हणजे अशें डिफरन्सीस आसा बीन तू दिसता बरें डिफरन्सीस आसा कितें डिफरन्सीस कोणा कडेन ना आमी एक परिवार न्ही बट तांच्यांनी ओपन एक स्टेटमेंट दिला की विश्वासान घेना बी अशें म्हणून टीसीपी खाते ओके डिपार्टमेंट कॉन्फिडन्सान घेना म्हणून म्हटलं बाबुशान ही अंतर्गत कितें हें चल्लां अशें दिसता तुमकां इंटरनल फायट्स बी अशें कितें ओडीपीची मिटींग जाली ना म्हणटा ओडीपी मिटींग जावना म्हणटा आमदारांक मंत्र्यांक कोणाक विश्वासान घेना तुमी अशें म्हणटा हेचेर सगळे चर्चा चालू आहा गोंयभर की तुमी पावस खूप दिसांनी पळयता पावस भारतीय जनता पार्टीची जी नीती आहा त्या नीतीच्या अनुसार कामां
मुख्यमंत्री कॉन्फरन्सान घेवन आनी तनवडे साहेब कॉन्फरन्सान घेवन जर वयर सकयल कितें करपाक जाय इंटरनली पार्टीचे कितें करता ते आमी इंटरनली आमी सॉल्व करता ते कांय गोष्टी वायट धरप नासता पूण केन्ना केन्ना हांव करता खूब बायलां मदीं झगडी जातात आतां बाबूज आनी म्हाजें रिलेशन खूब वर्साचें ते गो बायल सारकें जावन तेतून आतां कितें नवीन काय ना थँक्यू ते गोष्टी ते सादारणपणे बऱ्या रितीन ते सोडत जावन मजगती विश्वजिता वांगडा उलोवप जालें हो आमचो घरगुती मामलो. आपल्या कोणाय वांगडा उलोवपाक कांयच हरकत ना. म्हाजें म्हणणें फकत कांय गजाली जाग्यार पडपाक जाय. आमी दोगूय राजकारणांत येवपा पयलीं सावन एकमेकाक वळखतात म्हूण बाबूश उलयलो. उलोवपाक कांय ना न्हू हांव कोणा कडेन उलोवपाक तयार आहा नथींग लायक इट ओनली सर्टन थिंग्स शूड बी चेंज दॅट्स वॉट आय एम ट्रायंग टू आस्क ओके नथींग मोर दॅन दॅट ओके म्हणजे तुम्ही सकाळी म्हणटा तशें की मिटिंग्स बीन जायना त्यो सगळ्यो जावपाक जाय आय थिंक एवरीथींग इज प्रॉपर प्रोसिजर शूड बी फॉलो दॅट्स वॉट आय एम सेइंग ओके सो तुमी उलोवपाक रेडी आसा चर्चा करपाक कित्या विशयाचेर colleagues, no? There is no this thing about it. Okay. I'm only saying that certain things should be transparency should be in certain things. That's it. तुम्ही पॉइंट्स कितें हे केला तांकां सांगपाक सो नेक्स्ट टाइम जेन्ना तुमची मिटींग Points सांगपाक कितें आहा ते discuss we will discuss on the this only the same thing what I have spoken the same thing will be discussed. उलोवप जालें मागीर तेंच्या वांगडा आतां उलोवप जालेलें आतां उदळ तुमी उलयल्या उपरांत उलोवप जालें आतां जालें. तुमी उलयलें काय तेणें उलयलें कितें म्हणटा See, we are like a family, so there is not a this thing, no? We are colleagues. ना सेम तेंच्यांनी असोच कमेंट केला I know Vishwajit not now. Much before he was in politics. When he was in Congress and independent. Much before I was also in politics. So that is the time I know. There's no issue. ह्या सगळ्याचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक विचारल्यार तो म्हणटा मंत्र्यां मदीं धुसपूस बीन तसलें कांयच ना. ना आमकां तुमी मेन सर म्हाका सांगा सद्या गव्हर्मेंट भितर म्हणजे मिनिस्टर बीन आहा तेंच्या भितर कितें नाराजी बी अशें आहा. आयज बाबुशान एक कमेंट केला की ODP बी करतना न्ही मंत्री विश्वासान घेयना म्हणून आणि त्यासाठी प्रवीण आर्लेकर आणि मोहन बुद्धीनाचे मातशें कितें बरयलां कशें दिसता सर अशें कितें जालां नाराज बी मिनिस्टर नाराज आसा पूण ओडीपीचेर कितें ODPचो तांचो इश्यू जाला तो एके वटेन गोंयांत भाजपची राज्य कार्यकारिणी चालू असताना आणि ताका केंद्रीय फुडारी मंत्री नितीन गडकरी हाजीर असताना भाजपाचे मंत्र्यां मदीं हे सगळें नाट्य चलिल्लें. अजून वेंचणुकेक 3 वर्सां असतानाच सरकारांतलो अंतर्गत कलह चव्हाट्याचेर येवपाक लागला. आतां हाका भाजप कसो टॅकल करता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.